पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा फॉर्मेलिनाचेर विधानसभेत बोवाळ जालो। नुस्त्या बाजारांतलो बोवाळ कसो। विरोधकांनी बोवाळ घालून कसलेच कामकाज जावपाक दिले ना। प्रश्नोत्तराचे वर तर जालेच ना, पूण उपरांत बोवाळ चालूच उरलो। ताका लागून सभापती प्रमोद सावंताक कामकाज परत तहकूब करचें पडलें। जेवणा उपरांत लेगीत विरोधक परत सभापती मुखावेल्या बायत येवंक लागले। ताका लागून कसलेच कामकाज जायनासतना दीस सोंपलो। सभापतीन वट्ट 5 फावटी कामकाज स्थगीत केले। पयली स्थगिती तुमकां हांव परत एकदा सांगता, ह्या सभागृहाचो कामकाज दनपारां 12 पर्यंत हांव स्थगीत करता। दुसरी स्थगिती ह्या सभागृहाचे कामकाज दनपारां 12:30 पर्यंत तहकूब करता। तिसरी स्थगिती म्हाका हे सभागृह चलोवंक दिवचें। हांव सभागृहाचे कामकाज 12:45 पर्यंत स्थगीत करता। आणि चौथी स्थगिती दनपारां 2:30 पर्यंत सभागृहाचो कामकाज तहकूब करता। पावसातल्या अधिवेशनाचो पयलो दीस सभा स्थगीत करपाकूच गेलो। काँग्रेसीन फॉर्मेलिनाचो प्रस्न पयली घेवचो म्हूण मागले, मात सभापतीन तांकां भाव दिलो ना। 11:30 ते 12:30 मदीं कामकाज 2 फावट स्थगीत करचें पडलें। हो जो विशय आसा, जे फॉर्मेलिना खातीर जे आयज गोंयभर एक चिंतेचो विशय जाल्लो आसा, आख्खे गोंयकारांक जे सगळेच म्हळ्यार आमचे पर्संटेज म्हणपाक शकना, सगळे गोंयकार जांकां आज नुस्त्याची काळाची गरज म्हणटा अशें नुस्तें लोक खायत येयल्ले आसात। आनी ताजे खातीर आज एक भयानक असो एक वातावरण निर्माण जाला। आनी तेजे खातीर लोकां भितर भिरांत निर्माण जाल्ली आसा की आयज पर्यंत हे कितले जाणांच्या पोटांत गेले आसतले हेज्या पयलीं, आनी हेजे पळय कितले लोक आनीकय तांकां फुडें ताजो इफेक्ट दिसतलो। तेन्ना हे जे एक्टिविटी जे इतली चालू आसात ताजेर तुमी हेजे चर्चा जावपाक जाय। ही सारापुराची कशें तुमी सरकार म्हणजे नश्ट जातलें, गोंयकारांक नुस्तें खावपाक जायच, पूण तेच बरोबर असले फॉर्मेलिन सारके दुयेंस जे ड्रग्स जे आसा हे पोटां वचपाक जायना, ही काळजी कशी घेतले। आनी ताका लागून सगळे इतली इम्पॉर्टंट आयज हावजा फुडें क्वेश्चन आसात, अनेक प्रश्न आसात, अनेक इश्यू आसात, पूण तरी देखून आमी ते इश्यू फाटीं दवरून हो विशय पयलीं घेवचो असो म्हणटात। हाजेर चर्चा पयलीं जावची, हाजेर तोडगो पयलीं येवचो, हे पयलीं घेवचें। You have quoted Rule 69. Yes. We have moved this adjournment motion under Rule 68. This is something which is happening unprecedented in the history of Goa. Speaker sir, the fish mafia is killing Goans and Goans. The fish mafia is spreading slow poison on the Goan consumers. These merchants of greed, evil and horror have come today in the state of Goa. And I don't know when we as honorable members of this house are supposed to raise it. Because this is a burning issue. All other issues can wait. Let us not forget these merchants of horror today may be supporting some party. Yesterday they may have been supporting our party. Tomorrow, if any party comes, they may support. But the issue of health of Goans is of paramount importance. I'm telling you, Speaker sir. No. You are raising the point of order and you are raising. I am raising the point of order because no, this issue is of importance. I am giving a time for that. I have given a resolution. I am, of course, under 101. That resolution is not tabled. This is not come. No. Speaker sir, सेम तुमच्याच मेंबरान कॉलिंग अटेन्शन करतात त्याच्यावर उलोवपाक मेळटले। It is an economic issue. It is an economic issue. It is a health issue. No. And it is an issue wherein Goan people are robbed. Goan people are robbed. You tell me what is your point of order? My point of order is the health of the people of Goa, and there is nothing more important than the health of the people of Goa. Okay, then definitely you can raise at a calling attention time. We want to discuss it now. No. पहिल्याच वराक 2 फावट कामकाज स्थगीत केले उपरांत सभाघराचे कामकाज 12:30 परत सुरू जाले। 12:30 उपरांत फॉर्मेलिनाचेर चर्चा करतले अशें सभापतीन सांगिल्लें, पूण ताणें ऑबिच्युरीज वाचपाक सुरवात केली। मात काँग्रेस कशी तांचे भुमिकेवेल्यान हाल्ली ना, ताका लागून कामकाज परत स्थगीत करचें पडलें। मोशन तुम्ही नंतर घेऊ शकता, ताजेर आमकां उलोवपाक जाय। श्रीमती श्रीदेवी कपूर 12:30 तुम्ही
Legend adjournment motion actress तुम्ही and who was awarded the घेतले म्हणले. prestigious Padma Shri Award Speaker passed sir, away on the 24th February स्पीकर सर 2018. 12:30 तुम्ही हांवें adjournment तुमकां motion सांगलेलें घेतले तुम्ही हांवें केन्ना सांगिल्लें तुम्ही त्या उतराक परत एकदा म्हाका हावज एडजन करपाक लायलें. हांवें 12:30 सांगलेलें तुम्ही म्हाका हावज एडजन करपाक लावपाक जायना आशिल्लें. आतां आसा त्या प्रमाणे बिझनेस चलतलो. तुम्ही बसून घे. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगला ताजेर आपूण सोमार तुमकां सोमारा उलोवपाक मेळटलें. सर हाजेर तुमकां पळय जेन्ना सांगलें मोशनाचे तेन्ना हावजान कॉल जालें. मागीर दिवनी मंडे पूण सध्या जे तुम्ही एडजॉर्नमेंट मोशन हेका मूव करपाक संदी दियात ताजे उलया सगळे हाजे तोडू काडपाचो सविस्तर रिप्लाय जाला सीएम मंडे दिवनी पूण 16 जाणांनी आमी सायन मारून दिल्ले सांगा. There is an adjournment motion, everybody can participate. When there is a calling attention, you can only ask questions to ask clarification. Now, adjournment motion is something very, very serious. It doesn't happen every day. Calling attention happens every day. Calling attention, you cannot debate, you cannot discuss, you can only ask clarifications. स्पीकर सर म्हजें सजेशन अशें आहा की कॉलिंग एटेन्शनाक यू कॅन क्वेश्चन म्हणटा पळय जाय जाल्यार सोमारा तांकां जर तूं चड सारकें डिस्कस करपाचें जाल्यार थोडो तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवं येता. दे कॅन रेज द इशू प्रॉपरली. पण फायनली जेन्ना पळय कॉलिंग एटेन्शन एडमीट जाला एक पर्टिक्युलर विशय एका पद्दतीन तेन्ना ताजेरूच आनी एक दुसऱ्या पद्दतीन डिस्कशन हें जावंक शकचें ना. I feel that somebody is trying to throttle ना the voice of the तुम्ही opposition. somebody जेन्ना म्हणटात तेन्ना तुम्ही स्पीकराक एड्रेस करतात तेन्ना हो शब्द काडून उडोवचो. तुमकां हांव सांगता परत एकदा कॉलिंग एटेन्शन एडमीट जाल्लें आसा. सोमार दीस तुमकां हेजेर डिस्कशनाक टायम मेळटलो तेन्ना सगळ्यांनी बसून घेवचें. गंभीर प्रश्न हो खरो तसो पळोवपाक गेल्यार की हाजे कडेन अशें लायटली घेवपाक जायना. हे कोण खंयचो आमदार कोण मंत्री कोण न पळयता हाजेर गोंयची जनतेचें हीच लक्षात घेवन हांगा खंय तरी परमनंट हे असली गजाली जावपाक जायना. हे प्रिकॉशन सरकारान घेवूंक जाय आशिल्लें. आमचो फूल सपोर्ट तांकां आसतालो कित्याक हे सगळ्याच जे आख्खी गोंयची 100% जे सगळे लोक हे नुस्तें खावपी हे हो विशय आज घेवपाक जालो. म्हाका दिसता आयज सरकारान हो मुद्दम खंय तरी जिद्द धरून आख्खो हें केलो. मात बिरेस्तारा जे तरेन काँग्रेस आनी भाजपा विधानसभेत वागली ते आपाक मानवलें ना. तांणी प्रस्न वळोवपाचो यत्न केलो असो आरोप एल्विस गोमसान केला. खरें म्हणजे ही एक बरी संदी आसली सरकारा कडल्यान कितें तरी उत्तर मागपाक. सरकाराच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरना भायर एटलिस्ट हावजाचे भितर तरी एक जबरदस्ती करून कितें तरी तांच्या तोंडांतल्यान भायर काडपाक एक संदी आसली. ही संदी विरोधी पक्ष वगडायता. हाचो अर्थ असो की दोनूय पार्टयेचें हें फिक्सिंग जाल्लें आसा. ही मॅच फिक्सिंग जाल्ली आसा की तुमी डिजरब करा आनी कित्याक डिजरब करा तांचेर फर्मण मारलेलें आहा डिजरब करपाक. जेन्ना फाटलें अधिवेशन 20 दिसांचें आसलें आनी कांय कारणांक लागून शॉर्टकट मारलें तेन्ना सुद्दां निशेध करूंक ना. तेन्ना सुद्दां काँग्रेसीन निशेध करूंक ना. सीएम बरो ना तें बरें आसा. आतां इतल्या दिसांनी तुमकां संदी मेळ्ळी तुमी तांचे कडल्यान जबाब मागा. विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी श्याम च्यारी तशेंच पणजेच्यान इर्शाद शेख.